काणयेचें नांव जाण आसा प्रामाणीक चोर। एक चोर आशिल्लो तो रात जाले म्हणटकीच आंगाक काळे फासतालो आनी गांवांत चोरयो करूंक वयतालो। एक दीस ताणें ठरयलें आपल्या राजाच्या घरांत चोरी करपाचें। ताणें सदांचे आंगाक काळे फासले आनी बद्द फाटून तो राजवाड्यात भितर सरलो। सगळी वाटेन सामसूम आशिल्ली। सिपाई राजा प्रजा सगळी साखर न्हिदून आशिल्ली। तो हळू भितर गेलो, थंयली आरमार फोडली, भितरले माणकां मोती पयसो सगळे पिशवेंत भरले आनी खांदार मारून काळुकानच जनेला कडेन पळपाक वयतालो। आय रे देवा, तेन्नाच तागेलो पाय त्या कदेलाक आपटलो आनी त्या पांयचे नाकूट तुटोवन पडले। एकयटाच ताणें आपली खांदावयली पिशवी सकयल थेयली आनी तें नाकूट सोदूंक लागलो। सोदता ताचो पाय वचून राजाक आपटलो। राजा न्हिदून कुडबडीत उबो जालो। राजान दिवो पेटयलो, पळयता तर कितें, ताच्या मुखार एक काळो कुळकुळीत चोर उबो। राजान मोठ्यान आवाज केलो, सिपायांक आपयलो आनी हे चोराक धर सांगलें। इतकें सगळें जाण चोरान धांवपाचो यत्न केलोच ना, तो थंयच रावला। राजाक अजाप दिसलें। जेन्ना राजान ताका तेजें खरें कारण विचारलें तेन्ना चोरान सांगलें, राजा, म्हाजें नाकूट हांगा भितर पडला, तें हांव सोदतालो। राजा तरी ताका अजापान पळोवंक लागलो। देखून चोर फुडें सांगूंक लागलो, राजा, जर म्हाज्या नाकठाचो कोयर हांगा पडलेलो, लक्ष्मी तुजेर कोपतली, तुगेली गिरेस्तकाय नाच जातली। अशें जालें तर प्रजाय गरीब जातली। मागीर चोरी करपाचें हांव उगड्यार पडटलो, म्हाजी भुरगीं बाळां उपाशी पडटलीं। ज्या घरांत